वर्षी कितले गोरे आहा तर आमी तू आणि हांव सेम मरे. अरे पूण तुका सामको दाखयला तर कांय दिसता ना हेका नाही चल पप्पा स्टार्ट हो घेता असं राव रे तुमचं चारी साईडच्यान तुमचं ऑडियन्स येतात ते. चारी साईडच्यान तुमचं नाव तसं तसं होतो ना रे तसं रे तो हा मग तुमचं हिरो हांव रुपेश भट उलयतां. हे आतां पळय ते गोवा मायल्स हाडला ते कोणा खातीर आमकां पोसपा खातीर हाडला आमच्या पोसपा खातीर हाडला. तो पयलीं CM तो हांगाचो न्हू पर्रीकारान तेजे हात धरलो तो जालो CM. तेणी कितली प्रॉपर्टी घेतली तेजो हिशोब CBI कडेन हें करा. आमकां आमच्या पोटार पांय धरून तुमी हाडटा गोवा मायल्स काय घाटी मायल्स हाडटा. तो पयलीं घाटीच न्हू घाटी तो घाटीच तो आनी खंय आतां नांव आनी कितें करता तो कसले टॅक्स हे पळय ते हे वाडयता आनी तो महावीर गुदिले कोण हांगता कोणा हांगता. महावीर गुदिले कितें खातीर गेला बीजेपीन फक्त गेला महावीर गुदिलो पर्रीकर तेजी पावर मिनिस्टर आसतालो पळय तेन्ना फायल तेजी पोलाक धामूंक जाय म्हणून. आनी हे कुत्रे गेला पळय काँग्रेसीचे बीजेपीन गेला पळय तेंचे कितें आहा म्हणलें तो पाटलेकार तो मसाज घेता. कसली मसाज घेता तो मसाज घेवपाकूच कारण आसता. आमी टॅक्सी ड्रायव्हर 20 वर्सां आमी धंदो करता. 20 वर्सां जाली म्हाका लायसन्स काडले तेन्ना फॉरेन आसताले. हांव आतां हेंची भाडी मारची पडटा. कसले म्हणून मनीस रे सगळे गोंय इका तुमी म्हणजे आमकां थंय कर्नाटका धाडूं नाका कोल्हापुराक धाडूं नाका. आयज आयज तुमचो सगळे लोक एकठांय जाला तुमचो सगळे टॅक्सी भाव एकठांय जाले कितें एक्चुअली आमी एक महिना पयलीं अल्टिमेटम दिल्लो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान सातर्डेकारांच्यान वचून मेळ्ळें बाबा गोवा मायल्साचेर बाबा कितें तरी बाबा तुमचें. आनी तुमी जाणा आसतले तुमी 4 वर्सां आनी तुमी आमचे लायफ कॅटेलिक अशें तें करताले कितें तरी बाबा गोवा मायल्स ही आमकां गोंयचे स्थानीक जे टॅक्सीवाले आहा तांकां हिडेगा म्हणून. जे टुरिजमाचें जें कितें तरी बेनिफीट हें आमच्या गोंयच्या स्थानिकाक तर मेळना जाल्यार तें आमकां दुसऱ्यांक दिवपाचें ना आनी दिवचेंय ना आमी. परत एकदां आमी तेंचे कडेन हें केली तेणी एक म्हयन्याचो एक टार्गेट हें दिल्लो आमी ताका अल्टिमेटम दिलो. तेणी आमकां आफोनूय येले ना. तेच्या नंतर महाविनान एक दीस आमकां येले आनी बशें मिशन खूब लायिल्ल्या भशेन केलें आनी मागीर तेच्या नंतर कांय ना. तेच्या नंतर आमी मागीर मोंटी हें आमकां थर्सडे गूड फ्रायडे हेका लागून एक 5 दीस आमी सुबेज हें केलें आनी तेच्या नंतर तें जाणूय आमकां जें परमिशन आसलें तें आझाद मैदानाक दिवपाक आमकां मातसो कळाव केल्या नंतर 6 तारखेक आमकां तें हातीन मेळ्ळें. म्हणजे 5 तारखेक आमकां सांजचें मेळ्ळें. 5 तारखेच्यान आमी वचपाक आसलें पूण तें 5 तारखेक जालें ना. 6 तारखेच्यान आमी हांगा धरणां धरलीं आनी अशें दिलें सगळ्यांक सांगलें मॅसेजीन कितें तरी बाबा 2 दीस आहा पळय ते आमच्या टॅक्सीवाल्यांक एक विनवणी आसा जे कोणाचें बुकींग आहा कितें आहा तें 2 दिसां भितर तुमी हें करा आनी 2 दिसां नंतर आमी टोटल टॅक्सीवाले आहा ते पॅरलायज करतले म्हणून सांगलेलें. आयज 3रो दीस जालो. आयज गव्हर्मेंटाक खंयच्याच पडलेलें ना कोणाक. हांव इतलेंच म्हणटा जे पळय तुमी इलेक्शनाच्या वक्तार आमचे कडेन येतात तशें एकदांय आतां कोण येवंक ना आमचे कडेन आनी जो पर्यंत येयना न्हू तो पर्यंत आमी हांगाच रावतले. तेंय सांगता तुका. सपोज आतां ह्यो 3रो दीस जालो 4थो दीस जालो. 4थ्या दिसांनूय जर कोण येयना जाल्यार आमकां खंयची तरी दुसरी वाट खंयची आपणावची पडटली हें सरकारान नोंद करून घेवचें. कित्याक आतां गांधीगिरी करून आमी खूब पयलें गांधीगिरीचेच मनीस काँग्रेसी जे आहा ते बीजेपीन वचूंक लागले आनी तेंच्यांनी हुकुमशाही करून स्टार्ट केल्ली आहा. तेन्ना सरकाराक हांव माध्यमांच्यान तुमचें सांगूंक सोदतां जाता तितल्या बेगीन आमचो स्थानीक टॅक्सीवाले पळय आहा गोंयचे नीज टॅक्सीकार नीज गोंयकार तेंचो हो तेणी बेग्यानचे बेगीन सुटावो करचो. सपोज जालें ना आनी सुवेवस्था कळमणली कितेंय जालें भुरग्यांनी कितेंय केलें तेका हांव जबाबदार नासचो ना. पूर्णपणे सरकार हेका 200% सारको सरकार जबाबदार आसतलो. तेका लागून जाता इतल्या बेगीन आमचेय तेंच्यांनी सहनशीलता पोवच्यो न्हू जाता इतल्या बेगीन हेजो तोडगो काडचो. काल मिनिस्टर डेप्युटी CMान म्हटलं की हितून अशें सगळ्या जाणा थोड्याच आनी हितून भरकरता थोड्याच आनी करूंक शकता. व्हेरी गुड क्वेश्चन. कितें म्हणून व्हेरी गुड क्वेश्चन. कोणीन म्हटलें तें बाबा गांवकारां तुवेंच क्वेश्चन केल्लें तेका आनी तुवें म्हाका केलें तें परत केलें. व्हेरी गुड क्वेश्चन. म्हाका एक सांग बाबू कितलो प्रामाणीक. बाबू पयलीं गेलो MGन मागीर गेलो काँग्रेसीन मागीर आतां खंयचे प्रामाणीक. अरे तेका इतलेंच सांगूंक सोदता आयज तर तुजे कडेन पयसो जाला आसतलो किंवा तुज्या फॅमिलीन जाला आसतलो टॅक्सीवाल्या खातीर नाल्यार सावथाचे तुका कितें तें सांगतले.
अरे तुम्ही चाव 30 रुपयाचेर 300 रुपया चार्ज करपी मनीस तुम्ही आनी कसले प्रामाणीक म्हणून सांगता तुम्ही. जेन्ना तूं रोड शो करून गेलय भायर 3 दीस रावले आनी 7 दिसांची बिलां दिले मरे तुझ्या पेपरार येयले मरे तूं प्रामाणीक ना जाल्यार आख्ख्या गोंयभर टॅक्सीवाले न्ही गोंयकार पळय आमी टॅक्सीवाले आहा तेंची एक तरी कंप्लेन आहा जाल्यार तुवें दाखोवची आसा ताका फाल्यांच्यान तेजें परमीट आमी कॅन्सल करता इतली आमी ठोसपणे सांगूंक सोदता. बाबू शो मस्ट गो ऑन शो मस्ट 30% तो घेवन पळय नाचता न्हू. फाटल्या दिसांनी आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तुमीच केलो तो कितें तरी ते हेजो हायवे पळय चलता तो MVRाचो तेजेर खंय एक कंपास जीप आमचो कंपासूय घेवंक जायनासलो आमच्या कडेन तेन्ना इस्कॉलाक वयतले तेंचे कडेन कंपास जीप आनी ऑडी खंय तेणी ते हेजे कडल्यान घेतले कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान म्हणटकूच तो प्रामाणीक कोण प्रामाणीक आयज तर सगळेच तर 40 हे आमदार किंवा मिनिस्टर आसले ते प्रामाणीक आसले न्हू. आयज आमच्या गोंयान किंवा इंडियेक रामराज्य आसतलें आसलें हे यांच्यांनी रावण राज्य केलें आहा आनी रावण राज्याचे संहार करूंक हे आमी टॅक्सीवाले पळय न्ही गोंयकार आहा ते फाटीं रावचे ना. आतां टायम येयल्लो आहा कळ्ळें तुका टायम येयल्लो आहा आमी टॅक्सीकार कितें पळय तो टायम येयलो म्हणटकूच आमी दाखयतले इतलेंच सांग. जेन्ना तुमी एग्रीकल्चर ते सगळें आतां बंद करचे म्हणटा ते गोवा माणसाच्या इश्यूचेर कांयच उलोवंक सोदिना की म्हणटा इट इज नॉट पॉसिबल. अरे हे थोडेशे आहा पळय न्हू अनप्रामाणीक मनीस प्रामाणीक न्हू अनप्रामाणीक लायक काब्राल निखिल देसाय यांच्यानी कितें केल्लें अंडर द टेबल तो हाडलेलो तेंचो पयलीं आमीच कितें आसलो बाबा टॅक्सीवाले आमकां तांकां जॉयंट जातले गोंयकारांक लागून म्हाका एक सांग कोस्टल बेल्ट सोडलो जाल्यार तेवटेन सांग्या केप्यां ते टॅक्सीवाल्यांक वचोंक लाय मरे आनी रिटर्न भाडें हाडूंक लाय मरे तो गोंयकारांक लागून एप काडलो म्हणटा. गोंयकार कितली टॅक्सी यूज करता किंवा ते एपाच्यो गाडयो यूज करता ते म्हाका एक तरी दाखोवचो. आयज प्रत्येक घरान कांयच नाल्यार स्कुटर तरी आहा आयज ते टॅक्सीन बसून कोणूच सोदिना आनी हो जो आसता तो ट्युरिस्टाचेर निर्भर आमचो हें आसता. आदी पयलीं 6 म्हयन्याचो सिजन आसतलो आमी बरे आसता सुशाकात. आयज हेंच्यांनी कॉर्पोरेट किंवा हे जे हाडूंक सोदता न्हू हेंचें फुडें हेन्सफोर्थ आमी ते खपोवन घेवचे ना आनी हाडूंकय दिवचे ना. आनी एक इश्यू म्हणटा पळय तो की मिटराचेर उलयता मिटर घालचोच पडटलो म्हणटा पळय मिटर घालचोच पडटलो म्हणटाय पळय तो आमचो कुरकी सांगतलो. आता मीटर आमचे कडेन 3 टायप हे आहा टॅक्सी आहा येलो ब्लॅक तेका मिटर आहा ओके ऑल गोवा तेका मिटर आहा आनी 3 स्टेट आनी ऑल इंडिया परमीट ओके. तुमी आतां सरकार आमकां सांगता मिटर घाल मिटर जर घातलो जाल्यार टोटल टॅक्सीक जातलो न्हू. आमी मिटर घातलो फाल्यां कोण एक जे टूर ट्रॅवल्स आहा ते मिटर घालतले आनी गोवा मायल्सू मिटर घालतले. खंयच्या रेटीचेर चलतले आमी मिटराच्या रेटीचेर चलतले गॅजेटेड रेट जे आमकां सरकार दितलो काय गोवा मायल्स जी रेट तांकां थारयतलो त्या रेटीचेर दितले हे सरकारान आमकां पयलें स्पश्ट करचें. सो तुमची अजूनय म्हाका की तुमकां कॉन्फिडन्सान पयलें आमकां न्हू ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पयलो सारको स्थिर रावचो तेणी जो मिटर बसयतलो न्हू तो गोवा मायल्साकूय बसयतलो आनी आमकां बसयतलो. पयली आमची मागणी गोवा मायल्साक बसयतलो ते नाका गोवा मायल्स पयलीं स्क्रॅप करचे मिटर बसोवचो आनी सगळ्यांनी मिटराचेर भाडी मारची. त्या मिटरात स्लीप येतली रेट येतली डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रेट येतली स्लीप येयली कस्टमर स्लीप पळयतलो फेअर पळयतलो आनी आमकां पयशे दितलो. जर आमी मिटर घालतले आनी ते जर गोवा माणसाच्या रेटीन भाडे मारतले जाल्यार आमी मिटर घालचे ना. आमी मिटर कशेंच घालपाक रेडी ना जे मेरेन सरकार एक फर्म डिसिजन घेयना. मिटर बसतलो सगळ्या टॅक्सीक आनी सगळे जाण मिटराचेर भाडी मारतले. काय कितले दीस जाले तुमी एज्युकेशन तुमी बसलेले आसा तरी पूण समज गव्हर्मेंट अजूनय तुमचे कडेन येवन ना तेणी त्या सायडीच्यान ते म्हणटा मिटर घालचोच पडटलो. सो सोल्युशन पळय आमचें कितें जाणें मरे देवाचेरूय आमी हें धरता आनी त्या हुतात्म्यांचेरूय आमचो विश्वास आसा कळ्ळें तुका. इंतजार का फल खंय मिठा होता पूण आमी आमची सहनशीलता आहा तो पर्यंत रावतले ना जाल्यार मागीर कितें तूप पळय म्हणटाय न्हू उबे पडटा न्ही तें वांकडे करचें पडटा न्हू ही शिटकावणी दिता आनी कितें तर. पण आतां डेली येवन बसतले तुमी हांगा स्ट्रेट ऑफकोर्स इनडेफिनेट आहा न्हू तो. पळय म्हाजें म्हणणें कितें म्हटल्यार तुमी एक क्वेश्चन विचारलो बाबूचो बाबून जो स्टेटमेंट केलो बाबूच्या स्टेटमेंटाक हांव इल्लो भर सुद्दां वालोर दिना. कित्याक मनीस जर शिकलेलो आसलो न्हू मनीस शिक्षण जाय मनशाक मनीस शिकलेलो आसता न्हू जाल्यार तेका स्टेटमेंट बरो स्टेटमेंट करपाक कळटलो. हो प्रत्येक फावटी तो सांगता प्रामाणीक ना अरे प्रामाणीक हो आसलो बाबू आजगांवकर ऑनरेबल ट्युरिझम मिनिस्टर आनी डेप्युटी CM नांव घेवन सांगता हो जर प्रामाणीक आसलो जाल्यार आयज
आमच्या एमजीनच्यान बीजेपीन उडकी मारचो नासलो हे कोणाचे हे करपाक येवंक ना हितून एमजीसून बीजेपीन गेला पळय हे लोकांचे बरें करपाक गेला म्हणटा लोकांचे हे करपाक गेला म्हणटा खंय गेला तेंच्यांनी उदरगत खंय केल्या ती स्वताच्या बॉल्सांची उदरगत केल्या स्वताची बॉल्साची उदरगत तो म्हणटा कितें जर तेणी स्टेटमेंट केलो एक जर हेंच्यांनी मिटर घातलेले गोवा मायल्स येवचेच नासले म्हणटा तो अरे तुम्ही कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतला मिटराक मायकल लोबोन हांगा येवन रिटर्न बरोवन दिले आपूण रिजायन जाता म्हणून हो प्रामाणीक आहलो जालो रिजायन तो जावंक ना मागीर प्रामाणीक कोण आहा आमी आयज जोडटा फाल्यां खाता हेंच्या भाशेन हॉटेलां त्यो एमआरआयच्यो गाडयो घेवन चोरून नागोन आमी ना नागोन चोरून कोण आसा पळय ते स्टेटमेंट करता हे हो आतां स्टेटमेंट करचो पडलो म्हाका कित्याक सदांच तो सांगता प्रामाणीक ना म्हणून खंयच्या तरेन प्रामाणीक आसपाक तूं यो आनी सांग आमकां आमी सगळे जाण हांगा खंयचो कसल्या तरेन तुका प्रामाणीक जाय आमी खंयच्या तरेन तुका प्रामाणीक जाय ते सांग हे टॅक्सी खातीर आमी झगडटा म्हणून आमी प्रामाणीक ना सांगात आनी मिटराचो दुसरो प्रश्न तुमी विचारलो ओके आता बाबू आजगांवकर सांगता तेणी सांगलेलें की मिटर बसयल्लो जाल्यार आयज हें येवचें नासलें मिटराचें सांगपाक हेंकाच खबर ना की मिटराचो रूल कितें तो पयलीं ऑलरेडी आमचे कडेन मिटर्स आसा आनी हे हानींग मिटर्स बसोवपाक सोदतात तर मिटर बसयलो जाल्यार हेंचे कडेन